पडे. मोगाळ भाव भयणीनो बापसाहेब फ्रांसिसान जुलायचो 4थो आयतार आबा व्हडली मायसो वा आजा आजयेचो आनी मलगडांचो दीस म्हणून पासारला आनी सगळ्या संवसारार हो दीस आचरण करूंक उलो दिला. ह्या वर्सा हो आयतार जुलायच्या 25 तारखेर सांजोकी आनी अन्नाच्या फेस्ताच्या लागींच येता जाल्ल्यान असल्या ह्या फेस्ता दिसा विशेष करून आमच्या मालगड्यांतय अभिमान दाखोवंक आमचो मोग व्यक्त करूंक आनी तांकां आमच्या घरांत विशेष मान करूंक बापसाहेब उलो दिता. मलगडी मनशां आमची आब आनी व्हडली माय, आजो आनी आजी, दोन जनांगां मदलो एक गांस, आमच्या फाटल्या हळवून गेल्ल्या जनांगांनी आमचे मदलो बांद आनी ताडल्या काडल्या वावटी मारिफात आमची कुटुंबां बरीं जाल्यान. मलगडी मनशां देवाचें एक वर्तें देणें आनी तशें आसतना तांचो अनुभव, तांचे परिश्रम हें सकड मनान दवरून तांकां आमचे दिनवास पाठोवंक हो एक बरो अवकाश. ह्या बराबर बापसाहेब ह्या मलगड्यां पासत विशेश तरान मागणें करूंक उलो दिता, मात्र न्ही तांकां
आमचो मोग दाखोवच्याक आनी मोग दाखयल्ल्या वेळार आमकां जावचें बरेंपण दाखोवन दिता. ह्या वक्ता पाप साहेबांनी एक प्लेनार वा परिपूर्ण इंडुलजन्सी पसारला. प्रायवंतांनी मलगड्यांनी आपल्या ह्या उतरप्रायेर ह्या आयतारा दिसा मिसांत पात्र घेतल्यार वा पात्र घेवंक असाध्य तर घरा रावूनच टीव्ही रेडिओ वा इतर खंयच्याय माध्यम मार्फत ह्या दिसांत पात्र घेतल्यार आनी तशेंच एक बरी करणी केल्यार तितले मात्र न्ही हेरांनी एकसुऱ्या असल्या मलगड्यांची भेट करून तांकां आपलो मोग दाखयल्यार वा तांकां मेळोवंक सरकारी नियमां आडवरतात जाल्यार माध्यम मार्फत तांची भेट करून तांचे थंय आपलो मोग व्यक्त केलो जाल्यार तसल्यांक सर्वांक परिपूर्ण इंडुलजन्स मेळटा, शिक्षेची माफी मेळटा म्हणून बाबसाहेबान सांगलां. तर मोगाच्यान हो एक बरो अवकाश आमच्या मलगड्यांक आमच्या घरांत एक वर्तें देणें म्हण मानून घेवया, तांचो मोग करया, तांचो मोग व्यक्त करया आनी ती मोगाची मनशां देखून तांचे थंय आशिल्लो आमचो अभिमान आमी दाखोवया. देव आमकां समेस्तांक आमच्या मलगड्या सवें बेसांव दिवं दी. तुमकां समेस्तांक आबा व्हडली मांयच्या मलगड्यांच्या जागतीक दिसाचे उल्हास आनी सर बरें हांव तुमकां मागतां. मलगड्यांचो दीस, आमच्या कुटुंबांत मलगड्यांचो पात्र, आमच्या कुटुंबांत मलगड्यांचें महत्व ह्या विशीं उलयल्लें मुस्तुणें. पूण आमच्या पापसाहेबान बाबा फ्रांसिसान आपल्या विश्वा परिपत्रांत जावं दी, आपल्या विविंगड उलोवपांत जावं दी, कुटुंबाचे विशयी, कुटुंबा संबंदले विशयी, मलगड्यां संबंदले विशयी हाचे विशयांत मस्त संगती उलयल्ल्यो आसात. आनी ह्या वर्सा प्रत्येक जावन पापसाहेबान आमच्या कुटुंबांनी आसच्या मलगड्यांचो, आमच्या कुटुंबांनी आसच्या आबा आनी व्हडली मांयचो उगडास काडून तांचे गतीर एक विशेष दीस आचरण करचें म्हणून मारलें आसा. ते जुलयाच्या 4थ्या हप्त्यांत पयले वटी म्हणले बरी मलगड्यांचो दीस आनी मलगड्यांचें महत्व कलदरचो एक विशय पापा फ्रांसिसान हातीन घेतला. हो एक ऑर्थोडॉक्साचो विशय. ह्या वक्ता मंगू देश जिंत सवार कार्यक्रमां येदोळूच मानून हाडल्यात. हाचे विशीं बॅनरां येदोळूच आमकां मेळोवन आसात. आनी आज प्रत्येक रितीन मलगड्यांचो दीस आचरण करच्या संदर्भी आमच्या मलगड्यांची बोगणां कितेली कसली, आमच्या मलगड्यांची बोगणां कसली, आमच्या मलगड्यां संगे कसो आमी संपर्क दवरिचो आनी एक कुटुंबांत प्रायस्त जावन मलगडो जावन आमचे दीस कुटुंबांनी कशें सारी जायी ह्या विशीं थोडो संवाद, थोडो नियाळ करूंक आमी हांगासर आसा. ह्या विशेष कार्याक तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत. ह्या संवादांत भाग घेवचे खातीर आमचे सांगाता सेरे आसात, तांचो परिचय करून दिवंक हांव आशा. पयले सुवातेर आमचे सांगाता हांगासर आसा डॉक्टर एडवर्ड नजरेत. मनीस एडवर्ड नजरेताची वळख सबारांक आसा. वृत्तेन तो एक धाकटेर, तितलेंच मात्र एक बरोवपी, एक लेखक, बरोवपी, कोंकणी मोगी आनी कोंकणी भाशेक सबार ताणें आपलें बरोवपी दिल्यात, सबार बरयलां ताणें. तितलेंच मात्र कुटुंबायिता केंद्रांत फाटल्या सबार वर्सांत हांव एक मलगडो संपन्नमूल व्यक्ती जावन तो वावर करन आसा. मनीस डॉक्टर एडवर्ड नजरेत, तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. देव बरें कर. तशेंच आमचे सांगत आसात आमचो मलगडो व्यक्ती म्हणयत मनीस आल्बन रॉड्रिगस, ताका आमी मोगान आल्बन मेस्त्री म्हणचें. वृत्तेन तो शिक्षक, सबार वर्सां शिक्षण क्षेत्रांत ताणें वावर दिला आनी आतां प्रस्तुत तो दंडतीर्थ म्हणल्यार त्या कॉलेजींत सेवा दिवन जाल्या उपरांत आडळतेदार जावन तो आपलो वावर दिवन आसा. ते एक उलोवपी, बरोवपी, कुटुंबायिता केंद्राचे एक मलगडो संपन्नमूल व्यक्ती. तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. देव बरें कर. थँक्यू. आनी आमचे सांगता आसा मानेस्तीन स्टेल्ला रॉड्रिगस पेरमुदेतावन. हांवें तिचे लगे परिचय विचारल्या वेळार तितलें सांगलें एक सादी व्यक्ती, एक क्रिस्तेचेर आपलें सगळें जिवन बांदून हाडून कुटुंबाक बरें करून वागोवन एक कुटुंबाचो अणभव तिका आसा आनी कुटुंबांत एक वडील जावन कशें जिवचें म्हणलें सबार संगती तिका कळीत आसात. म्हणलें म्हाका स्वस्थ तिका पळयतनाच उलयतनाच बगता. मनीस स्टेल्ला रॉड्रिगस, तुमकां कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत.
मोग अशें न्हू सबारपटी आमी चिंचे आसा आनी आमी सबारपटी चिंचे आसा एक प्रायेक पावतना एक बातारो जाली या माथारी जाली म्हणटाना मलगडी जाली म्हणटाना कुटुंबांत तितके आमचे लागीं संबंद दवरची रीत मस्त बदलून येवचें आमकां पळोवंक मेळटा ह्या दृश्टीन पळयतना भोवशा आमी भावार्थाच्या दृश्टीन आमी पळयलें जाल्यार आमच्या कुटुंबांनी मलगड्यांचो पात्र म्हणजे भावार्थ वागोवच्यात मलगड्यांचो पात्र कसलो आनी कसो आसा आनी आतां कसो आसा पयलीं कसो आसलो म्हणले भशेन एक आमी नियाळतना मनेस्त डॉक्टर एडवर्ड नजरे तुमकां कितें भोगता पयलीं आमच्या कुटुंबांत भावार्थ वागोवच्या कामांत मलगड्यांचो पात्र आनी आतां भावार्थ वागोवच्या मलगड्यांचो पात्र कांय तफावत आसा गी कांय बदलावण आसा गी कसली बदलावण आसा जाल्यार कित्याक ती बदलावण आसा म्हाका भोगता संपर्क माध्यमाच्या विशेष उपेगान आमच्या कुटुंबांत एकामेका उलोवचें एकामेका संपर्क दवरचें मस्त उणें जाला तुमी आतां खंयच्याय घरा गेल्यार सगळ्यांय मोबायल काडून घेवन आपआपल्या इतल्या आसतात शिवाय एकामेका संपर्क मस्त उणो जाला पयलें तशें नासलें पयलें घरा मालगाड्यांचे आब आनी व्हडली मायचो तांकां विशेष मान आसलो आनी प्रत्येक जावन म्हाका उडास आसा आमी घरा मागणें करन मागणें जाल्ल्या सुरवेर पयलें वचोन आब आनी व्हडली माय लागीं बेसांव काणी घेवचें आसलें घरा कोणी आयलीं जाल्यार पयलें वचोन आब आनी व्हडली माय लागीं बेसांव काणी घेवचें आसलें ती एक रीत आसली म्हळ्यार ती घरा तांकां आमी तसलो मान दिवचो आसलो आमच्या कार्यक्रमांत जाल्यार घरांनी रोस जावं दी काजर जावं दी आबाक आनी व्हडली मायक मालगाड्यांक एक पयलें स्थान आसलें आतां बदलल्या आमचे रिती रिवाजी बदलल्यात आनी रिती रिवाजींनी तांकां तितलो व्हडलो मान दिना आमी आतां काजारां सांबाळांनी हॉलान जाल्यार तितलो व्हडलो मान दिना आनी घरान जाल्यार मस्त घरांनी मागण्यांच करिनात हांवें मस्त कडेन पळयलां भुरग्यांनी आतां घरा कोणी आयल्या तक्षण भुरग्यांनी वचून तांकां मेळच्या बदलाक भुरगीं मोबायल काडून सिधा भितर वेतात आजकाल आमी अशें जालां की आमी एकामेकाचो संपर्क आमी भायल्यान संपर्क चडला पूण आमचे मदें मदें संपर्क उणो जाला आनी आज मस्त कडेन मालगाड्यांक कुटुंबांत सकड सर न्ही थोडे कडेन मालगाड्यांक तांकां जाय जे आसलो तसलो मान दिवचे आतां आमी खंय गेल्ले फाटी पडत आसा हांव म्हणल्यार बरें भोगता आमकां म्हळ्यार मालगाड्यांचो अनुभव मात्र न्ही पूण ती एक कुटुंबांत तांकां एक दिल्लो स्थान दिल्लें जाल्यार कुटुंबाच्या बऱ्यापणाक बरें तशें म्हाका भोगता म्हाका दिसता आमची कुटुंबां आतां एक हॉटेल कशीं जावंक पावल्यांत ही म्हूण म्हाका भोगता पयलें सांगाता बसून जेवचें आसलें आनी जेवतना एकामेकाक उलोवचें आसलें तें सगळें आज खंय आसा मेजार दवरतात तांच्या टायमार येतात जेवतात खातात वेतात अशें जावंक पावल्या आतांची परिस्थिती पयलें मेजां नासलीं रांदच्या कुडांत जेवचें आसलें बापूय थंय बसतलो माय भुरगीं सांगाता बसून ती जेवची सोबाय आतां ती खंय मेळटा हाका कारण डॉक्टरान सांगिल्ल्या प्रमाणें हें मोबायलच आतांची परिस्थिती तशी रावल्या मनीस तुमी कितें म्हणटात तुमच्या कुटुंबा जिवितांचो एक अणभव काणून येता आसतना आज आमच्या मलगड्यांची परिस्थिती कुटुंबांत खंय पावल्या म्हणून कितें बघता आमकां पयलें आमी भितर रान्नीर रांदताल्या आनी सगळ्यांक बशी दवरून वाडटाल्या सकड भुरगीं तांची बशी कण घेवन वचून जेवताले आनीक एक माय मोगूस आनी सकड आसलो आनीक आमी सकाळीं पंथ्याची मागणी मागीर ताच्या उपरांत दिसाक आमकां मागणी म्हणूंक टायम नासलो मागीर रातीक आमी सगळ्यांक सांगता मेळून आमोरी तेर्स हे सगळे म्हणून बेसांव मागून ताच्या मागीर सगळ्यांनी आमी वाडन आवय ह्या घरान कोण वडील आसा तांणी वाडचें आसलें आनी सकड भुरग्यांनी जेवचें आसलें पूण आतां जाय तितली सवलताय आसा देखून सगळ्यांक सांगता बसून जेवंकय टायम ना एक कामार आसतात तशें मागीर तांच्या टायमा प्रमाणें जेवतात घरा आसली मनशांय वट्टूक जेवतात तशें आतांची परिस्थिती म्हणून म्हाका भोगता हय म्हळ्यार तो मान पयलीं आसलो आतां भशेन तुमी ना म्हणून सांगचें पयलो बरो मान आसलो आतां तो ना म्हणून तो म्हणून दिनात मान व्यक्त करची तसले रीत गेल्या आतां बशा भावार्थ विशयन दिता आसतना बशा म्हाका उडास आसा म्हाका आबान आनी व्हडली मायन पयलें संत वर्साचें करून काडून शिकयल्लें मागणें शिकयल्लें आतां आमच्या परिस्थिती कशी आसा कोण मागणें शिकयता कुटुंबांत कोण मुखेलपण घेता कुटुंबांत मागण्या विशयन दिताना भावार्था विशयन दिताना आमी काल्यां सांवाल आसल्यार वचून आबा आनी व्हडली माय विचारचाले भावार्था विशयन आतांची परिस्थिती कशी आसा आल्बम विशयन तुमकां कितें भोगता पयलें फादर कितें सकड आमच्या भावार्थाचे विशय आशिल्ले ते आमकां आब आनी व्हडले मायतावन मेळटले
ते एक कंतार कितें तें सांग म्हाका कितें अपुरबाय आसली ती, पूण आज तें खंय आयकूंक मेळटा. हें पुरा आमी मालगड्यान जावन शिकल्ल्या. कोंत कण घेवन 5 कण सूर करचे, खंय धांवन सूर करचे गे म्हणून कोंत व्हर न्हू. हांवें व्हडले मेळ्ळे गेचे आसलें हांगा थावन पुता म्हटलें. म्हाका आनीक उडास आसा म्हळ्यार मागणें रजार हें सकट आमी आमच्या मालगड्यान जावन शिकल्ल्या. बाब परगांवांत आसतले, दादले मनीस परगांवांत आसचे, देखून तांच्या कडेन आमकां चड संपर्क नासतलो. मांय कुसदांत रांदून आसतली अशें म्हणटा आसतना आमकां मेळची आसली आब आनी व्हडली मांय मात सुलभेर, देखून तांच्या कडेन आमी चड सळावळीन आसल्या. पूण आतां हें खंय मेळटा म्हणून. व्हडली मांय आसा, एका कोनशा बसून आसा, सैरी आयली, व्हडली मांय लागीं आतां पयलें मेळचे हांवें पळयना. कडेक खरेक जातेच कशी आसा व्हडली मांय म्हणून पयसतावून दिसताची. तिच्या लागीं वचून ती कशी आसा त्या विशयान हें आतां पळोवंकूच मेळना गेला. बशें तुमी सांगल्या आनी मस्त अर्थ आसा. चल तुमकां कितें बोगता गे सांगूंक आसा गे ह्या विशयान. म्हळ्यार पयलीं आमच्या कुटुंबांनी मागणें शिकोवचें आसलें, मुखेलपणगी म्हणचे मालगड्यांनी, आतां तें दिसून येना. आतां थोडे पडेन आपल्या घरा दाराचे मागणें शिकोवंक एक पडेन उडास करचें पडटा म्हणून आतां मालगडें मागणें शिकोवंक पयलें गेल्यार मात मागणें म्हणटात म्हणलें आसा. कशें म्हणटा तुमच्या कुटुंबांत, आमच्या कुटुंबांत परिस्थितींत कुटुंबांत मात न्ही अशें बैलान तुमी पळयले प्रमाणे आमच्या कुटुंबांत हांवें म्हज्या भुरग्यांक आळेन वाट्टना दोतोन शिकयल्ली. येरा टायम वय वय येरा वेळार म्हाका टायम नासलो वय तांकां दोतोन शिकोवची. ताच्या मागीर आतां जाल्यार आमच्या कुटुंबांत मागण्याचो स्पिरीट आसा. आमी मागणें म्हळ्या शिवाय जेवंक वचना, आनीक भुरग्यांक जाल्यार मागणें म्हळ्या शिवाय तांचें म्हणजे करूंक आमी सोडिना. तशें आमच्या कुटुंबांत मागण्याचो स्पिरीट आसा. आनी कितें तें म्हण सांग म्हणलें हांवें तें म्हज्या नातरांक शिकयलां. ती म्हणटा इतल्यान आसतना बरी गजाल. मस्त संगती आमी मलगड्यांनी शिकयले बरें आसात भुरग्यांक म्हणून. एका विशयान मलगड्यांक उणें पळोवन दिवचो मान उणो जाल्यार हांगा बस आशिल्ल्या बायक आयकतना कुटुंबान आनीक चड तो मान इल्लोसो सोडून आसले बरें म्हाका भोगता. हल्ल्याच्या प्रगतीने बद्दल हल्ल्यांत शहरांत रीत विंगड आहे, हल्ल्याची रीत विंगड. आमी आतां सकट हल्ले जावन आयिल्ल्या आनी आमकां तशें आसलें. आनी घरांत पयलो कण तेर्स आबान या व्हडली मायन तांणी मालगड्यांनी शिकोवचें आसलो, भुरग्यांनी निमाणें शिकोवचें आसलो. म्हळ्यार थंय जावनूच तांकां एक मान म्हळ्यार तसोच मान आसलो. पयलें कण आबान शिकोवचें, मागीर व्हडली मायन शिकोवचें, बाबान शिकोवचें, मायन शिकोवचें, मागीर उरल्या पैकी कोण उरता पळय ताणें शिकोवचो म्हणून तशें एक दीस एक तशें आसलें. बहुशा भावार्थ जशें पळयतना मलगड्यांचो प्रभाव आमच्या भावार्थाचेर आसलो. बहुशा आतां आमी आमच्या जिवितांत क्रिस्त जिवितांत पळयलें आमच्या मलगड्यांनी कसो भावार्थ तो उर्जीत करून हाडलो, ताचे वरवीं आज आमी ह्या स्थितीर आसा. त्याच प्रमाणाचेर आमी आमच्या भुरग्यांक दिनांव म्हणलें एक वास्तवीक परिस्थिती सत्य आमकां आयलो भावार्थ आमी कसो आयिल्लो तसो आमी आमच्या भुरग्यांक ट्रान्समीट करना. आनी आमच्या भुरग्यांक जावन तांच्या भुरग्यांक कशें येता म्हण समजूंक जायना. बशें तेंचे जर आंकडो तो सुकलो जाल्यार मुखार आमी खंय पावता. बशें आतां सुकले बरें बघता आंकडो, तसली परिस्थिती आजू जाल्या म्हळ्यार मलगड्यांनी दिल्लो भावार्थ आमी तो मुन धरण वरीचे म्हणलें एक आशा. सडव जावन प्राय घेता आसतना, प्राय म्हळ्यार एक मालगडो जाताना, एक प्राय म्हळ्यार 80, 65, 70 जाताना सडव जावन आमच्या मलगड्यांची मानसीक परिस्थिती या कशी आसता. आतां तुमी हे वर्स मलगडे जाल्यात, म्हळ्यार त्या वेळार तांकां भोगणां कसली आसतात, त्या वेळार तांचे अत्रे कितें आसतात, त्या वेळार तांची टेन्शनां कितें आसतात म्हणलें एक संगीत कितें. वय आतां सादारण म्हज्या प्रायाच्यांक बघता आमकां आमच्या घरच्यांनी ल्हानांनी आमकां इल्लें चड मोगान पळोवचें, आमचें इल्लें चड कॅर काडचें आनी आमचे कडेन इल्लें चड उलयचें आनी आमी घरांत आसाव म्हणलें एक तांच्या मतीक वसाचें रेकॉग्निशन हें आमच्या मतींत आसता. आनी जर तर हें इल्लें उणें जाल्ल्या वेळार उणें म्हूण दिसल्या वेळार आमकां राग येता आनी सुरसुरे येता. तो अशें जालें न्ही म्हूण सांगून इतलें मिनत काण आमी अशें करतना आमी आशिल्ल्या प्रमाणाचेर आमकां फाटीं मेळना म्हूण सांगलें तें एक पश्चातापी आमच्या मतींत बेसार आसता. तुमकां कशें बघता एक मलगडी जावन आतां प्राय घेता आसतना कशें बघता? म्हाकाय जाल्यार भवान सांगले भरशेनच बघता. आमी प्राय जावन येता आसतना पयलीं मस्त कश्ट करून भुरग्यांक ल्हान व्हड केलां आनी आतां आमकां कांय दिसता आनी ना जायत कोण ना म्हणली एक भिरांत बघता. कश्टांनी वाडोवन भुरग्यांक माणेकडे आमकां भुरग्यांक हात सोडटात कोण ना तशी भिरांत बघता. पूण देव आसा तूं सोडिना केदळे.
पण देव आसा देव कधी सोडिना. म्हणजे डॉक्टर एडवर्ड नजरेत तुमकां ह्या पिडा मस्त अनुभव आसा. आता ह्या स्थितीर आसच्या जाऊन दी एक भलायकी क्षेत्रांत भलायकी दृश्टीन कसो एक समस्या आमी नाही आता एक नाही या देखभाल विशयान सांगचें जाल्यार हांवें आतां पळयलां आज पर्यंत मस्तपटी मालगाडी दखल जातात हात पाय मोडोवन आनी हांवें पळयलां कारण म्हळ्यार आमच्या समाजात प्रत्येक जण मंगळूरच्या हातूंत अजून तांकां एक तांचे कॅर काणीक दिता जाल्यार एक जबाबदारी कितले फावटी पळयलां भुरगीं खंय गल्फांत आसतात आवय बापायक हुशार ना म्हणल्यार कुठले ती धांवन येवचें पळयलां मस्त कडेन पळयलां सक्कड एकच सारकें न्ही पूण मस्त कडेन भुरगीं करतात सबारपणी काल करतात म्हळ्यार तांकां परिस्थिती अशी आसता तांकां हांचे वांगडा रावंक जायना पूण आवय बापायची ती खबर काडटे आसात आनी जायते फावटी तांकां येनातल्या वेळार तांकां खंय मालगड्यांच्या घरांत दवरून घरा खाला जण दवरून तांकां बरें तांकां पाड जावन वचो म्हणल्यार बरी पळोवची मस्त भुरगीं आसात सदांय आवय बापायक फोन करणं कशें आसात म्हण विचारचें आसात मस्त कडेन आसात हे म्हाका दिसता कारण म्हळ्यार आमी तो संबंद कसो बांदून हाडला पळय ताचेर हुंदोन आसता आमी जर आवय बापायनी आमच्या भुरग्यांक ल्हान जावन बरो संबंद दिवन बरो मोग दिवन जशें बांदून हाडला जाल्यार म्हाका दिसता ती आमकां प्राय जातानाय तो संबंध दवरतले फाटी मेळटा ती आमी बांदून दिल्ली बुती आमी जर बुतीत बांदून दितना बरीकान बांदून दिवना जाल्यार निमाणें मागीर आमकां जेवंक मेळचें म्हणल्यार हें तशें ना म्हणल्यार बरी म्हाका तशें भोगता म्हळ्यार हें आमी तरणाट्यांनी उडास दवरचें आमच्या भुरग्यांक आमी जर बरो मोग करून बऱ्यान पळयलें जाल्यार मालगाडे जाताना ती घरां आमच्या सांगाता नान जाल्यार ती आमच्या सांगाता आमची खबर काडची तसली परिगत मस्त घरांनी आसा आनी हातूंत म्हाका दिसता आमी प्रत्येक जण मंगळूरचे कॅथोलीक समाजांत हे मस्त कडेन आसा मस्त बरें पळयलां आपल्या आवय बापायक मस्त प्राय पर्यंत जतन दिवचें तांचे बऱ्यान पळयचें म्हणल्यार बरी तांणी चलचें तांणी हें जायचें तांकां कांय कस जावन वचो म्हणल्यार तशें खबर काडचें मस्त भुरगीं आसात मस्त भुरगीं आसात आमी तें जराल तरान तांकां पळयनात म्हणून सांगूंक जायना पूण आमकां एक आसा कारण म्हळ्यार मालगाडे जाताना आमकां एक तर कोणी पळयना कोण ना म्हणली भोगना आमकां येवचें साध्यता आसा म्हाका कोणी पयशे कोणी म्हाका कॅर काण घेनात कोण ना म्हणजे तसली परिगत एक ती आमचे आंतरीक बघ सकट मालगाड्यांक येतात तशी येवची असतात देखून तसले ह्या असल्या परिस्थितींत आमकां एक सवाल आसा जाल्यार भलायकी दृश्टीन आमच्या मालगाड्यांनी ह्या वेळार कशी भलायकी सांबाळीचे आनी मोतीची भलायकी जावन दी दैहीक भलायकी जावन दी बश्यो ह्या पिडायांची लिसड इल्ले कारण हात पाय दुखू ते दुखू तकली पडा पडू चड तशें आसता असले परिस्थितींत आमच्या मालगाड्याक सकट मालगाड्यान आमी कोणाचे कार्यक्रम पळयतात सगळें कशें ह्या एका प्रायर तांच्या भलायकेच्या दृश्टीन तांणी बरेंपण ह्या कितें करी येता हातूंत आमी दोन वांटे करीत आतां एक पंगड मालगाडे इतल्यार पिडेस्त आसले डायबिटीज आसचे प्रेशर आसचे काळजाची पिडा आसचे आनी ते इतल्यारच वखदां काण घेवन आसतात तांकां एक निर्दिश्ट दाखतेर आसता त्या दाखतेरांच्या सल्हा प्रमाणे तांणी दिल्ली वखदां तांणी काण घेवन आतां भलायकी आनी की पाड जायनातले बरें सांबाळचें गरजेचें देखून आपणाची पिडा कितें म्हणल्यार समजून काण घेवन आपल्या पिडेक खंयचें काण खंयचें वखद म्हूण सांगिल्लें तशें काण घेवन तवळ त्या दाखत्याराक मेळोन आपणाचें शुगर सारकें आसा BP सारकें आसा कांय प्रॉब्लम ना म्हणून म्हळ्यार ते पाड जायनातले बरें पळोवचें आतां हे पिडा नातलो आनी एक पंगड आसा आनी आतां मस्त जाण कितें जाता म्हळ्यार कांयच पिडा समस्या नासतना मालगाडे जावचे आसतात आनी आपली भलायकी सांबाळचे विशयान सत्राय घेवची भलायकी सांबाळचे प्रमुख जावन 3 गजाली आसात एक खाणपिवान एक न्हीद आनी एक व्यायाम 3 गजाली आसात हातूंत खाणपिवान प्राय उतरून येतना कारण जाता म्हण सांगल्यार आमच्या रांदयेचें खाण चड बरें मांस मसलेचें खाण उकडलेलें मासली कवेता पण भाजलें मांस भाजली मासली हांव कितें सांगता म्हळ्यार जिरोवंक खंयचें कश्ट जाता तें खाण उणें खायचें खंयचें खाण जिरोवंक बरें जाता तें खाण चड खायचें आनी आमी सकट सडताव जावन कारण जालां म्हळ्यार आमी शीत पेज जेवन व्हड जाल्ले हांव देखून शीत पेजच ते मुखार वर येतात तातूंत कांय समस्या जायना तशें एक आनी मांस मसली जाता तितलें उणें करणं हें करीचें आनी हर एका मालगाड्यांनी दिसाक दुसरें कांय समस्या नातल्यांनी उण्यार 2 लिटर तितलें उदक पियेचें हें मस्तपटीन गरजेचें देखून विसरण वचनातले बरें एका बाटल्यांत 2 लिटर उदक दवरून तें 24 वरांनी तें खाली करचें तितलें म्हळ्यार खाण जेवणां सांगता सोडून उरलें उदक हें कोणाक म्हळ्यार प्रॉब्लम नातल्यांक प्रॉब्लम आतां काळजाचें पिडा आसलें आनी चड उदक पियोन वचो म्हण डॉक्टर सांगता जाल्यार तांणी पियोंक वचो तशें ताचे उपरांत मागीर न्हीद उण्यार उणें 8 ते 10 वरांची न्हीद दिसाक गरजेची भलायकी सांबाळच्या खातीर देखून ते न्हीद बरी येवच्या खातीर कितें करचें तातूंत इल्ले व्यायाम करचें म्हणटा व्यायाम म्हळ्यार आतां हडल्यांत स्टेला बेबर आसलें घरांत मस्त काम करतल्यांक एक्स्ट्रा एक्सरसायज गरज ना पूण आमी सिटींत आसल्यांत फ्लॅटांत आसल्यांनी दिसाक एक उण्यार एक अर्दे मुक्काल वर चलोवंक वयचें बरें
चलचें बरें एक्सरसायज चलोवंकचें केदाळे अशें दिसाचे खंयच्या वेळा अशें येता सकाळीं अशें येता सांजेरी अशें येता आनी आतां कोरोना आसा गेल्यार कोणाक येता म्हणजे एकल्यानंतर सल्ल्यान कोरोना येना देखून मास्क येता म्हणून एकल्यानंतर एक 15 मिनटां घरा जावन भायर गेला जाल्यार 15 मिनटां घरा भितर हें जाता ते 17 म्हळ्यार हे 3 संगती सांबाळले जाल्यार भलायकी सांबाळूंक जाता ताचे उपरांत उण्यार एक 6 म्हयन्यांत वर्साक एक पटीपणी आपणाची भलायकी बरी आसा म्हणून टेस्ट करून पळोवचें बरें म्हळ्यार शुगर ब्लड प्रेशर ते 1-2 टेस्ट करून पळयलें जाल्यार चडताव सकट गजाली आसतात आनी चडताव पिडा कितेंय सुरू जालें जाल्यार ते कुणान आसतना सुरू जायना देखून तशें कांय सुरू जालें जाल्यार दाक्तरांक भेटोवन ती भलायकी सांबाळची गरजेचें देखून असे 2 पंगड करून आमी भलायकी सांबाळच्या विशयान सत्राय सांबाळचें गरजेचें डॉक्टराक पूरक जावन हांवें सांगचें जाल्यार शिस्त सांबाळची चड गरजेची जेवणाचो वेळ एकाच वेळार आमी जेवण खाण घेवचें सकाळचें ब्रेकफास्ट एकाच वेळार जायची दनपारांचें जेवण जाल्यार 1 वरार जाल्यार ते 1 वरारच ते 3 वरार जेवचें न्ही आनी सांजेचें तें त्या वेळारच तांणी जेवल्यार ती एक शिस्त सांबाळल्या बरी जाता आनी आमचें सिस्टम त्या प्रमाणे मांडून हाडूंक जाता आनी एक दाखतर म्हणजे सांगता पोता कितें सांगूत ना म्हाका have the breakfast of a prince, the lunch of a king, and the supper of a beggar. अशें म्हणून सांगतात म्हळ्यार सकाळचें ब्रेकफास्ट नास्तो बरो कर दनपाराचें जेवण उणें कर आनी रातचें जेवण आनीकय उणें कर राती जेवनातल्यारच बरें अशें आसतना भलायकी सांबाळूंक हें चड आमकां उपकाराक पडटा म्हणलें म्हजे अभिप्राय हे आल्बर मास्टरची ताजेत कितें म्हळ्यार तो मुशे शिस्तेचो मनीस आतां ताका पळयतना 60 वर्सां जाल्ले बरें बघता पण आल्बर मास्टर म्हाका दिसता 82 वर्सां जाली 82 वर्सां जाली जाल्यार तो शिस्त सांबाळना हांव ताचो स्टुडंट तो म्हाका शिकयला हायस्कुलांत म्हाका शिकयल्लें देखून शिस्त म्हळ्यार ताचो अनुभव ताणें सांगला आनी हो अनुभव भोव गरजेचो आनी प्रत्येक जण मेस्त्रीन काणा विशयान सांगलें रातीचें काण सोंड सोडा म्हणून हे गरजेचें म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार आमी प्रत्येक जण मालगड्या प्रायर न्हिदोंक वेता आनी न्हिदेच्या वेळार चड काण गरज आसना देखून फळांकय वेत फळां दुसरें कांय प्रॉब्लम ना जाल्यार राती इल्लेशें रांदय आनी फळ वस्तू बरें आनी ते वेगळी सादारण एक मागण्या 7:30 वरां इतल्याक मागण्यांक करता जाल्यार 8 वरां इतल्या जेवण मागीर एक 9-10 वरां इतल्याक ते निश्चित जाल्यार एक हें केलें म्हळ्यार जेवल्या तक्षण न्हिदोंक नजो तशें आनी मास्तरीन सांगलें बरी सकाळचो नाश्तो बरो दनपाराचें हळद जेवण आनी राती जेवी नासतानाच या फळां खावन तशें केल्यार बरें म्हणलें मेस्त्रीन सांगचें हें आनी तो ताका एक एग्जाम्पल इज अ लिव्हिंग एग्जाम्पल कशें शिस्त भलायकी आनी प्राय कशी राखता म्हणल्यार कितें बशा मिस्त्री आनी आल्बर मिस्त्री तुमी सांगतना आमकां इल्लें सिटीचें इल्लें लायफ बरी तें अशें बघलें म्हणजे स्टेल्ला बरी आसता म्हणजे दिसो अनुभव इंगड तसो पुरो कित्याक म्हळ्यार व्हडल्यांची येतना क्रिसीच्या बॅकग्राउंडची येतना दोडोबटी दनपारां जेवतना 2 वरां जावची आसात 3 वरां जावची आसात गाड्यान काम करणं फाटी येतना सगळेचें काम जाताना बरो वेळ जावचो आसा आनी मनीस डॉक्टरा बन आनी आल्बर मिस्त्री सांगल्यांत कांय सर्तीक आसा या तांचे वेगळें आसा म्हणून तुमकां हें बघता की सदां वचून तुमी आतां हडल्यांत पळय मदत हडल्यांची येतना ही तांणी सांगची परिस्थिती आनी हडल्यांत असल्यांची परिस्थितीक कितें म्हणे संबंध आसा या कितें म्हणे सर्तीक गमान गेजे म्हणून तुमकां बघता म्हाका हे सर्तीक बघता कितें म्हळ्यार तित हें सिस्टम काण घेवंक आमकां हडल्यांतल्यांक जायना पूण आमी आलो पलो घेता हांव केदळाय 15 दिसांक हे बटी पुरा सकट जातीचे अंकऱ्यो वखदांचे अंकऱ्यो आनी चटणी करता आनीक पुरा बिब्याच्यो आनीक मस्त नमुने 25 कसाय करता आमी आप्रूप पूण सड्ड मस्त करिना पयलीं आसलो पयल्या भुरग्यांक अंकऱ्यांच्या वखद वांटून दितालीं आग्रांच्या वखद वांटून दितालीं पूण आतां तें करूंक टायम मेळना भुरगीं कामाक येतात म्हाका प्रायज जाल्या काळे अंकरे वांटून दितात की काळे अंकरे म्हणून एक आसता काळे अंकऱ्योय हांव चटणेक 1-2 घालता चडणी त्या वेळार आतां सदां सादी व्यक्ती आतां व्हडल्यानी आसता तांची एक लायफस्टायल आसा जिवनाची रीत आसा आमी सांगचे लायफस्टायल आसा म्हणून ही सगळी पुरक जाता आमी कशें आमी एक मालगडी जाताना प्राय पळयतना आमी जियेची आनी आमची भलायकी विशयी सांबाळचें म्हणून ह्यो पुरो संगती बशे एकामेकाक कुमो करता सिटीन आसलेल्यांक अशें सांगतना तुमी सांगले विशय हडल्यांत आसल्यांक तिणें सांगले विशय बशा सकट सांगता मेळटना आमची भलायकी सांबाळूंक एक साथ जाता पूण आतां एक सवाल म्हज्या मतीं उदें येता एक प्रस्तुत परिस्थिती न्ही बशा आमकां ते गायकी कोणें उलयले प्रस्तुत परिस्थितींत कित्याक आयचे युवक जाणां
प्रत्येक जावन तुम्ही आता आमी काजराच्या दोतोर तुम्ही मस्त सेशनां बरोबर दितात सडावत युवजनांनी सडावत सक्कड सांगना सडाव युवजनांनी तुमचे आसा आमच्या कुटुंबांनी मालकडी आसूं नजो माय माव आसूं नजो पिडेस्त आसूं नजो म्हणून एक अनुभव पळोवंक मेळटा हो कितलो सारको आनी कित्याक हो अनुभव आयला आनी हाच्या मुखार सबार आनी आमच्या मलगड्यांक काडून आसरान घालचें आसा पयशे पे कर काले निंगड पूण ते कित्याक एक संस्कृती आयल्या पयले गालबन मिस्त्री तुमकां सांगितली कित्याक ही संस्कृती आज वाडोवन येता हांवें चिंतच्या प्रमाणे आनी पळयल्ल्या प्रमाणे आज तांचे युवजण चिंतात की तेंगे म्हळ्यार घरांत आसची आजो आजी ह्या उतरप्रायेक पावुल्लीं आवय बापूय दे आर ओल्ड मॉडेल्स देखून आमच्या घरांत तरणाट्या सांगता तरणाटींचो सैरीं फ्रेंड्स आनी आयलीं जाल्यार तांकां तांच्या मुखार प्रेझेंट करून दाखोवंक लज भोगता पूण तांणीच तांकां आवड केल्लें ह्या स्थितीक पाविल्लें म्हणलें तरणाटी युवजण विसवून सुटतात गजाल ही अशें आसतना तांणी थोड्या कडेन सैरीक आयली म्हणटा आसतना चेडवा गेल्यार विचारचें आसा खंय ओल्ड फर्निचर आसा गी घरांत ओल्ड फर्निचर म्हळ्यार आजो आजी या आवय बापूय ताका ओल्ड फर्निचर म्हळ्यार एक बिल्लो दिला म्हळ्यार ती आसूंक नजो म्हळ्यार एक चिंताप आमच्या युवजणांच्या मतींत रिगला देखून ह्या खातीर म्हाका दिसता आमचो डॉक्टर संगम चडावत जावन घरांत आसलेल्या मलगड्यांक प्रायवंताच्या घरांक तो तांचो जागो म्हूण सांगून थंय व्हरचें आसा कितें म्हणटात मनीस आता हातूं एक असं घालें की सांगल्यार आजकाल कमर्शियलायझेशन जाला हर एका जिणेंत तो मनशां संबंधाच्या प्रास वेव्हारीक संबंध चड जाला कमर्शियलायझेशन हर एका हातूं जाला आनी हाच्या हातूं एक घालें की सांगल्यार मलगड्यांनी इल्लेशें तशें जायनातले बरी 17 काणयोंची बरी म्हळ्यार हांव सांगता म्हळ्यार निमाण्या घडये पर्यंत तांचो अधिकार कितें आसा तांणी सोडून दिवंक नजो सोडून दिवंक नजो हें हर एका मलगड्यांनी उडास दवरचें कितें म्हळ्यार तांच्या बँकांत आसलेले एफडी जावं दी वा पयशे जावं दी कितेंय जावं दी तांणी नॉमिनेशन मात्र करिचे शिवाय ते आनी एकल्याक दिवंक नजो घर जागो कितें आसा ते आनी एकल्याक जाल्यार पालपट्टी करून दवरयत शिवाय ते दिवंक नजो वील करियेत शिवाय दिवंक नजो हें कितें जाता म्हळ्यार खंय पर्यंत तुजो अधिकार आसा थंय पर्यंत तुका अधिकारान ते निकळावंक प्रयत्न करिनात मस्त कडेन जावचें कितें आसा आवय बापूय आपल्या भुरग्यांच्या विशेष मोगान असलें सकट तांकां दितात आनी तांकां दिल्या उपरांत भुरग्यांक हांच्या वयर आनी कितेंय प्रयोजन ना म्हणलें बरी पयलीं आमी कितें करता म्हळ्यार गांवांत गोरवांक दूद दिवचे गायराक दूद दिवचे राविल्ले तशें मापल्याक दिताले तसली एक ते म्हळ्यार ते एक वेव्हारीक दृश्टी दॅट इज अ कमर्शियल हें गायराचेर तुमकां कांय एक मोग ना हें वेव्हारीक आतां आवय बापायक तशेंच म्हळ्यार जालां हाचेर आनी कांय ना जायना कोणी उलयता म्हळ्यार खातीर वचून मलगड्यांच्या घरा दवरतात म्हाका दिसता काय म्हळ्यार दीस प्रिकॉशन हर एका मलगड्यांनी आतां तरण्या प्राय आसलेल्यांनी काण घेवचें निमाणे पर्यंत अधिकार सोडून दिवचो न्हय आनी त्या दाळा ती कितें करतात म्हळ्यार तेच्या खबरेक घेनात आनी हे परिगत कितें आसा कमर्शियलायझेशन कितें जालां तें आमी बदलूंक बारीक कश्ट तांचे एटिट्यूड बदलूंक बारीक कश्ट पूण म्हाका अजून आनी म्हाका बघचें आसा जर आमी आमचो संबंध बरो करून बांदून हाडला जाल्यार पयल्या जावन भुरग्यांक सांगत तसले परिगत येवचे चान्सेस उणे आनी मिस्त्री म्हजे कडेन उपता म्हण दिसता अधिकार आसा जाल्यार तुमकां मान मर्यादा दितात खंडीत डॉक्टरान सांगचें 100% करेक्ट पूण आकाच पुराक जावन हांव सांगता पर गांवांत मुंबईंत काम करचीं भुरगीं गांवांत दोगांचो आवय बापूय आसतात बाबा माय तें पुरा एका आनी तुमी येवन आमच्या सांगाता रावा फ्लॅटांत रावा अशें म्हणटात थोडीं जाणां आयकतात आनी वचून फ्लॅटांत रावतात पूण थंय चड तें वाचनात कित्याक तांची ते जीवन पद्दती लायफस्टायल म्हणटा हांव हळ्ळेंत विंगडीत आसली डॉक्टरान सांगल्या प्रमाणे गायचें दूद काडचें गायक भायर बांदचें हें सकट आमचे स्टेल्लाबाई सांगूंक पुरो हें पुरा गांवांत आसची रीत ती आमी जिवची रीत हें सकट सोडून मुंबयका फ्लॅटांत कुडान घाल्ल्या बरी जैलांत घाल्ल्या बरी जाता आनी तीच एक पिडा जावंक पावता आनी हांवें म्हज्या अनुभवा प्रमाणे चड तें थंय काडनात देखून ही एक व्हडली चूक आनी भुरग्यांनी जाल्यार मुंबय आशिल्ल्यांनी तांकां तांच्या गांवांतच रावून घरांत रावून तांचे अकरेचे दीस संतोशान बऱ्यान दादोसकायेन तांणी करचुच्या बरी तांणी प्रयत्न करीचे
चला बाई कितें म्हणटाय बोशा म्हाका सीधा व्हडले व्हडले लागी लागी येते अंकलान सांगलें म्हाका मस्त 10% करेक्ट म्हण दिसता. ओके ओके कित्याक म्हण सांगल्यार आमी हळडेंत वाडोवन हळडेंत जिवन बरें कश्ट काडन एक्सरसायजा बरी राती एकदा वर आमचेर काम करन जिवान काडलां. तें आतां हांव वचून तें हातूं कोणशांत त्या हातूं गुडसुलांनी बसलें पांयाच्यो घंटी बंद जातात. वयर सकयल मेटां सोडूंक जायना. बंद हय देखून आमकां जें म्हणटा म्हाका हळडेचें जिवानच बरें. व्हडलेचें जिवान आनी व्हडलें दिसता जिवान सरचें वय वय पूण आतां परिस्थिती बरी एक सवाल आमी विचारले आसा आतांचे तरणाटे आतां तरणाटी चड मालगड्याची गांवां दिनात आनी म्हणल्यार फर्निचर आसा घरा पोरणी म्हळ्यार ती पोरणी कोणशाक आसली हाचे विशयान कितें म्हणटात? मस्तू कडेन अशें जाता. मस्तू कडेन जाता कित्याक म्हळ्यार पयलेंचे आमचो अणभव एक नमुनो, आतांच्या शिकिल्ल्या भुरग्यांचो अणभव एक नमुनो आनी आतां घरी एक सौकर्य आसा आनी आमी आमचें थोडें आमचें आदलें सोडिना आमचें हटिल्लें आसता. हय आमचेंच म्हणलें घट आसता. तरणाट्यांनी म्हणजे तो आदलो सोडिना आनी उंचे ती आनीक आमचे घे सोडून मुखार आसात. हय हय तशें आमचे वयल्यान मुखार आसा तशें हें व्हडलें कालाचें निर्माण मागीर कालाचे निर्मणे प्रमाणे मिसळचे पडटा. हय 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 एक आस्ती विशय सवाल म्हळ्यार एक जगते सवाल बोशा सडाव जावन मालगाडी आसतना आस्त विंगड करची डिवायड करचे आनी अधिकारा विशयान आयले आमी हें बोशे दोन सांगलां आल्बर्ट मिसाच्या विशयान एक तुमी एक सटीक कितें सांगितली म्हळ्यार मस्तशें कुटमाण कितें जाता म्हळ्यार तरणाटे जालीं काज जालीं मागीर वांट्याक आयलीं. वांट्याक येतना वांटे करतना तेंसर समस्या आसात बरोबर आवप एक वांटो दवरनात या अशा परिस्थिती आसा. ते तर तांकां सगळे इतले सकड हांवें झोंड दवरलें म्हज्या कुटुंबान निमाणे म्हज्या भुरग्यांनी सोंड सोडलें म्हाका वांटोय दिवं ना अशें गेलें म्हणजे भोगता. ह्या वेळार कशें आमच्या मालगड्यांनी एक प्रिकॉशन आका आमच्या मालगड्यांक आमी फावो ती जाणवाय दिवंक जाय. तांणी जिवंत आसता वरेक तांची आस्त बदीक कितें आसा तें धर्म साधना म्हणटात तांकां कर दिवचें भुरग्यांक तें बिलकूल कर दिवंक नजो. ती दिली म्हणटेच त्या रजिस्ट्रेशन ऑफिसा भायर आयली म्हणटना ती वाटेर पडली म्हणलो अर्थ. म्हळ्यार सुरवेर इल्लें बरें पळोवंक पुरो पूण चड तें हें उरना आनी उपरांत तिंच वाटेरच पडटात आनी कडेक तांकां आश्रय दवरून गेल्लें आसा. हें आमच्या फिरगेचें मस्त कडेन हांवें पळयल्लें आसा आनी थोड्यांनी हांव सांगिल्लें आसा म्हाका आतां सारकें जेवंकी दिनात म्हूण सांगून हांवें इतलें पुराक केल्लें मोगान तांकां हांवें दिल्लें पूण आतां तें म्हाका हांवें चिंतिल्ल्या प्रमाणे ती म्हाका पळयनात. हें एक व्हडली मालगड्यांनी करची चूक म्हणून देखून मेस्त्रीन सांगिल्ले बरें आमी काल करचें म्हळ्यार आतां तुमच्या उपरांत आतां म्हज्या उपरांत कोणाक वचचें म्हणल्या विशयान आमी वील करचे शिवाय दुसरे खंयच्याच रितीन तें सेटलमेंट करूंक नजो. बँकान पयशे आसा जाल्यार एफडीर फर्स्ट तुजेंत नांव आसूंक जाय, नॉमिनेशन मात भुरग्यांचें दवरचें शिवाय हें करचें आनी जाता तितलें हे खंयचेच विशय ते तांचे कडेन सांगचें न्ही गुटान दवरचें नाजाल्यार तुका चड दिलें हाका उणें दिलें म्हूण सांगून मागीर तांचे मदें हें जाता तें मेल्या उपरांत मागीर ती झगडून पडोवन ती गजाल दुसरी पूण आसतना तुमी कितें करतात तांकां करूंक जाय. आज हरेक आतां वील करचें जाल्यार तुमी वकिला लागीं वचचें म्हणून ना एवढं दवरचें तुमीच वील करी येता तुमच्याच हातांनी बरें येता आनी दस्खत वळख नातिल्ल्या म्हळ्यार संबंध नातिल्ल्या दोगांनी तरणाट्या दोगांनी ती एक विटनेस घालून ते एका कवरांत घालून दवरल्या पळय ते रेजिस्टर करीचें म्हणून ना. वील रेजिस्टर्ड केल्यार एक कालांगे म्हणून सांगल्यार तो बदलीचे जाल्यार परत्या रेजिस्टर करचें पडटा. देखून वील कितले पटी बरें येता तुमीच बरें येता तुमीच दोगांचे ताका दोग हें जायचे विटनेस मात जायचे हें करून दवरल्यार जालें तितल्यान वील ताच्या उपरांत तो वील मागीर प्रोबेट करचें तांचें काम भुरग्यांचें. देखून जीव आसता तुमी आसता बरें आहात आदी म्हाका हांवें मस्तपडी पळयलां जालां कितें म्हळ्यार मालगड्यांनी बरें चिंतून भुरग्यांक दिवन ताच्या उपरांत भुरग्यांनी म्हणून सांगल्यार मस्तपडी सुनानी हांव कोणाक हें करिना पूण तांच्या वरवीं मागीर समस्या जाल्ले आसात. भूत बरें आसतात काजर जाता पर्यंत उपरांत मागीर समस्या सुरू जातात. देखून मेस्त्रीन सांगिल्लें बरें आसता देखून ही सत्राय सांबाळचें गरजेचें. खंय पर्यंत अधिकार आसा थंय पर्यंत तुमकां मान दितात. अशें तुमी सांगलें एक बरें अधिकार आनी मान आनी सकट आसा पूण हांगासर एक व्हडले सवाल मतीन येता म्हज्या आमचें मौल्य सिस्टम वॅल्यू सिस्टम खंय पावला. पळय आतां जर तर सगळे मालगड्या आसपदीक दितना निमाणे तांकांत घाला म्हणटात नाका म्हणून पयस करतना आमचें सगळें मौल्य सिस्टम आसा वॅल्यू सिस्टम कित्याक बदलला खंयलें कारण जावंक पुरो अशा वॅल्यू सिस्टमूच बदलल्या म्हळ्यार एक आतां सगळें आमकां दिलें आनी आमी घालें गेले म्हळ्यार आमी घाण गेले आनी आमकां कोणशा घालून सोडलें. सो
मलगड्यांचे आसतना व्हॅल्यू सिस्टम कशें आहलें आतांचे व्हॅल्यू सिस्टम कित्याक बदलला हांगा कुटुंबाचो एक कुटुंबा आमची कशी कुटुंबां आसात कुटुंबा संबंध कशे आसात कुटुंबाची अभिवृद्धीची कलमनाचो परिणाम पडटा की आमच्या मौल्यांचे वयर कुटुंबाच्या मौल्यांचे वयर आता म्हाका म्हळ्यार आमच्या हर एकल्यांच्या जिणयेंत कमर्शलायझेशन चड जाला मॉरॅलिटी उणी जाल्या आणि देखून आमचे ते मौल्य म्हणून कितें जिणयेची मौल्य कितें म्हणून आसात धर्माचे मौल्य म्हणून कितें आसा ते उणें जाला आणि आमी चड आनी चड वेव्हारीक जाला चड आनी चड संबंध वेव्हारीक जाला आणि हर एक वेव्हारीक जाला आणि हे कारण म्हळ्यार हे सगळ्यांनी जाला देखून ताचो परिणाम आमचे तर जाता शिवाय आमी एकच पटीन बदलूंक जायना पूण खंयच्या कुटुंबांत जर संबंध ल्हानपण बरेतन बांदून हाडला आतां तिणें सांगलें बरें सांगाता मागणें करून सांगाता जेवचें ते खंयचे कुटुंब सांगाता मागणें करता सांगाता जेवता ते सांगाता उरता म्हणटात तुम्ही निमाणे पर्यंत भुरगीं घरा जावन वेता पर्यंत तो संबंध बांदून हाडला आनी जाला जाल्यार मस्त पटी म्हाका बघता भुरगीं सोंड घालनात आमी सूख करचें केंगे म्हळ्यार आमीच इल्लोसो आमचो संबंध कमर्शलायझेशन करून सुरू केला आणि ते जाल्यार देखून आमचो संबंध कमर्शलायज जाला तशें म्हणून म्हाका बघता ना जाल्यार आमी जर जी आमच्या कुटुंबाचें एक मौल्य आमीच बऱ्यान बांदून हाडलीं जाल्यार ते म्हाका बऱ्यान उरता अप्रूप थोडे पटी म्हळ्यार हर एक आमी जनरलायज करूंक जायना अशेंच जाता अशें केलें अशें जाता आमी सांगूंक जायना मस्त पटी बऱ्यान आसले कडेन थोडे पटी भुरग्यांनी वडिलांक पळयनातले बरें आसा पूण जर आमचें पयलें कितें आसलें आतां घरा आब व्हडली माय आसलें जाल्यार बाब माई तांकां मान दिताली बाब माई तांकां मान दिताले देखून आमी आमच्या बाबा माईक मान दितालो आमी मान दिता देखून आमची भुरगीं आमच्या आबा म्हणजे दिता म्हळ्यार एका तरेचें हें आयलें आतां आमी खंय न्युक्लियर फॅमिलीज जाल्यां घर सोडून आमी विंगड रावल्या आनी आमच्या जिणेंत कमर्शलायझेशन चड जालें ते दडा हे मौल्य सिस्टम मॉरॅलिटी उणी जाल्या मौल्य उणी जाल्या तर तशें एक जालें अशें परिगत जाल्या पूण हें आमी अशें जाता म्हणलें पयलें समजोवन ताका आमी प्रिकॉशनरी थोडे हें करचें हर एकल्याचें गरजेचें जावन आसा म्हणजे कुटुंबा जिवीत सगळें कुटुंबा जिवीत काण येतना कुटुंबा जिवीत आनी आमच्या मलगड्यांचो संबंध कशें कुटुंबा जिवीत बरें आसल्यार मलगड्यांचो संबंद बरो आसता पूण आतां जे कुटुंबा जिविताची एक स्टायलिंग बदलून येता देखून मलगड्यांचो गौरव एक बदलून येता अशें भोवशा म्हाका बघता म्हळ्यार कुटुंबाची पयलीं कुटुंबां तशीं नासलीं पयल्या कुटुंबांत कितले ना भुरगीं आसल्यार तांकां बरें करून वाडयताले सगळी कुटुंबाची आसता माबू माय व्हडली माय तांकां मान गौरव दिताले पूण आतां ती कुटुंबाचें मौल्य सिस्टमात कितें इंग्लीश बदलून आयले बरें परिस्थिती उदेल्या म्हाका बघता ह्या विशीं उलयतना सडाव शिक्षक जाल्ले मस्तन आसात शिक्षक तांणी म्हजे मस्तन दिसना आसा रिटायर्ड जाले आनी कालें करचें आतां तुमी मेस्तीक शिक्षक कितले वर्सां मस्तन टिचरान लेगीत जाल्ले आसा रिटायर्ड जाले रिटायरमेंट फंक्शन जालें घरा बसून कालें करचें कशें एका शिक्षकाक कशें तांणी तांचें आमचो मेस्त्री रिटायर्ड जावन कितली वर्सां जालीं हांवें रिटायर्ड जावन 24 वर्सां 24 वर्सां जालीं मेस्त्रीक फाटल्या दिसांनी 4 सर्जरी जाल्यात ताका पळयतना तुमकां कोणाक 82 वर्सां म्हूण दिसता आनी अजून तो एका इस्कालाचो आडळतेदार तांकां पोर म्हणचे थंय वचून तो शिकयतालो कापू येतालो हांगा वचून शिकयतालो आनी हर एक आयतारा विंगड फिरगजांनी वचून कार्यक्रमात दितालो अशें म्हणटालो तुमकां बशा जगत्यान सांगयत कशें एक निवृत्त शिक्षक आनी तांचे दीस तांची प्राय सारयत म्हणून आमी रिटायर्ड जाले म्हणटेच आमी कोणशा पडल्या आमच्या मुग्धाल्या म्हणल्यार चिंता आमच्या मतीन येवंक नजो साध्य जाल्यार येरा कडेन खंय काम मेळटा म्हाका गोतासल्या प्रमाणे एक हिंदुवांची हेडमिस्ट्रेस तिणें रिटायर्ड जातच तिणें ती काम सुद्दां नसोवना उरपी मोठांत रशिदे डोनेशन येवचे रशिदे बरयता प्युअरली वॉलंटियरी कांय ना दनपारां जेवता तेंच मागीर घरा येता अशें तिचो वेळ अपुरबायेन ती करचिता आनी थोडीं तांकां तांक केल्लें काम घरा करतात थोडी इल्ली कृशी करतात किचन गार्डनिंग म्हणटात तें करतात आनी हांवें एक पळयलो म्हाका आनीक उडास आसा फादर फरांगीपेट कापुचीन कोवेंतांत आमचो शिरवांचो एकलो उत्तर प्रायचो ब्रदर क्रिस्पिन म्हूण आसलो आनी इतलो प्रायवंत तो ताका सारकें चलोवंक जायनातलें एक दीस ताका पळोवंक म्हूण आमी गेल्ले वेताना एक इशाड ताचें आंब्याचें ताच्या पोंदा मुळांत बसला हे देवडले भिजिल्ल्या चुडत्यांची रास ल्हान एक कोयतल म्हणटात तें काण घेवन तो हीर काणगिरांचे देवडली रास केल्या ताका वगेत बस येता आसलें कांय ताचे कितल्यो सरवण्यो तो करता ताका लेख ताकाच करता सोंपलो ब्रदर हें घे काम हे म्हणालो म्हाका आमी आमचो वेळ पाड करूंक नजो आमकां कितें सांगता तें आमी करीचें आनी हें हांव करतां
व्हडलेली साव ताचे तांदूळ शिकलो आं देखून केदाळा आमी चिंताव आमचें जालें आनी आमच्यान कांय करूंक जायना दॅट इज द एंड ऑफ इट देखून आमी काम करीतच आसा जे त्या दळा आमी रिटायर्ड जाले हांव मायंड ब्लँक म्हणलें तें चिंता येना दिसतले बाई एक मदत असले व्हडले येता कृषी आनी असल्या परिस्थितीन पळयत आसतना कशें आल्बर्ट सांगिल्ले विशयी आमकां तांकां रिटायरमेंट म्हणून ना रिटायरमेंट म्हणून काय ना ना आमकां रिटायरमेंट म्हणून ना काय ना त्या दळा कशी परिस्थिती आमी मलगडे जाता आसतना कशी ती परिस्थिती निभावन अशें आमी आमकां आसा देवान दिल्लें आसा भुरगीं जोडतात सोन भितर बसून खावचें न्हय आमी आमकां कितें जाता आमचे वरवीं तें करचें आनीक आमकां जाल्यार इथाल आसा म्हाका आतां काम करूंक बगून कांय हिसूंक जायना पूण ती सायबटी बेतकन घेवन म्हणी हांव इतल्यान भोंवन येता आज इतल्यान भोंवन फोडोवन आयल्या भोंवन एक प्रमुख काम वय वय काही दोन सांगले बरी मुग जालें म्हण आनी की वय त्या इतल तितल्यान तुमी आसल्या ताची जावन तुमी जोडल्या पुरो तशें म्हळ्यार आतां भुरग्यांक टायम ना सकाळीं गेल्यार रातीक येतात तांकां टायम ना करचो कामाचेर आसात तशें हें संरक्षण पळोवचें तितल्यांच भायर झडती कांय करूंक जायना रांदपाचें काम करतात रांदपाचें काम करता आनीक चटण्यो करच्यो मागीर लोणचीं घालचीं आनीक बरें बरें शेजारा खंय पयलें आतां न्हय पयलें आमच्या शेजाऱ्यांनी खंय काजारां फंक्शनां आसल्यार हांव आनी आमची शेजारची एक बायल मनीस वचून एक 100-200 लोकांचें जेवण जाल्यार आमी करतालीं आतां जाल्यार आमच्या घरा 100 जाणां सैरी येतात जाल्यार सगळें अळें सकळ कांडावन तूं दिता सगळें रेडी करून दिता वस्तू हाडले न्ही फादर आतां ह्या सकाळीं म्हळ्यार मालगाडी घरचे रांदपाचें काम करतात तांकां हें करूंक जायना जाल्यार उबा रावन रांदतात आनी भुरगीं काय जाल्यार रांदपाचें काम आनी पुराय करतात तांकां खंयचें जाता तें करतात हांवें वस्तू कडेन पळयलां तांकां कितें जाता पळय तें करतात म्हजे कडेन दिसाचें सांगचें आसा म्हाका एक उबा रावन एक रांदूंक जालें तितलें कर दिल्यार पुरो म्हणून उबा रावन म्हाका रांदूंक जावचें बरें केल्यार पुरो डॉक्टर तितलें म्हण सांगचें आसा म्हळ्यार मस्तू मालगाडी म्हाका दिसता आमच्या हाडले न्ही रिटायरमेंट म्हणलें तें ना निमाणे घडये पर्यंत काम करतात निमाणे घडये पर्यंत काम करणं हें करचें आसा तें आमकां मात प्रोफेशनलांक आनी मिस्त्रीन सांगले बरी मात्र आमकां एक रिटायरमेंट जालें म्हणून आसा पूण मिस्त्रीन सांगले बरी मस्त अवकाश आसात आमी जर वगत बसले हांव जाल्यार येता पूण अवकाश आसात ते अवकाश गेले जाल्यार आमकां हें आसता अशें आमी मस्तंकी आमी संवाद चलयलो बोवार्थ सुरू केले आमी दिन समाजीक जिविताक आयले हांव ताज्या उपरांत लौकीक जिविताक आयले हांव ताज्या उपरांत प्रायज जाताना आमी कशें आमी प्राय ती त्या प्रायर कशें जियेचें म्हणून आयलो एक सडावो ते बगणां म्हूण आसतात फिलिंग्स लेवल इमोशन्स लेवल आसतात सडावत मलगड्यांक ती बगणां थोडे फावटी उदेताना कशी आमी ताका पर्याय सोदीत तुमकां म्हळ्यार एक त्या लागीं थोडी बगणां येतात थोड्यांक काला म्हणटा डिप्रेशन कंप्लीट एकसुरपण थोड्यांक डिप्रेशन येता थोड्यांक म्हळ्यार एक मानसीक रितीन असली पुरा बगणां उदेताना कशें ताणें म्हाका हांवें मस्त पडत मलगड्यांक एक सांगचें आसा काल म्हणून सांगल्यार प्राय उतरून येताना आमी देवा लागीं संबंद सोडोवचो बरो दिसाक 2 या 3 फावटी मागणें केलें जाल्यार बसून तेर्स केलो जाल्यार तेर्स करतना भुरग्यां खातीर मागचें भुरग्यांक दुरसोवच्या बदलाक म्हज्या भुरग्याक बरी बूद दिव दी म्हणून तेर्स करचें आनी भक्तीपणान आसचें मागणें करचें आनी हें केलें जावन आमचो आनी देवाचो संबंद बरो केलो जाल्यार मस्त फावटी असलें डिप्रेशन आनी उरलेलें बगणाचेर आमकां हें करूं जाता सगळ्यांक जाता आनी मलगड्यांक प्रत्येक तरान जाता पूण थोडे फावटी काय जाता म्हळ्यार मलगड्यां विशेश तरेन डिप्रेशनाचें एक प्रॉब्लम जे आसा म्हळ्यार कांय ना म्हजे वरें पुरो जालें हांव नाकात नाका म्हणल्यार बरी तशें भोगचें हें आसा तसले संदर्भ एखाद्या वेळा येतात जाल्यार ते खातीर डिप्रेशन म्हणून समजून काण घेवन ताका मानसीक पिडेच्या दाखत्यारांक कन्सल्ट करून ताका ट्रिटमेंट काडण्याची गरज पडटा देखून तें हें जालें सक्कड आसा भुरगीं पळयतात सक्कड आसा पूण एकसूरपण बघता निरासपण बघता जाल्यार ती एका तरेची पिडेचें लक्षण म्हणून समजून काण घेवचें पूण आमच्या सदांच्या जिणेंत उरिल्ल्या कामां सांगता मागण्याचो हें असो बरो आसो जाल्यार ते मस्तपणे ह्या समस्यांचेर आमकां तांकां पर्याय जाता प्रत्येक जावन आमकां बोवार्थ आसूंक जाय देव मरी आमकां राखता पळयता म्हळ्यार बोवार्थ आसूंक जाय मागणें करूंक जाय आनी ते मागणें भक्तीपणान करूंक जाय आनी एक आतां घरा मस्त घरांनी तेर्स करिनात आतां आमगेर म्हजे पूत सोनू तेर्स करिनात नात्रां तेर्स करिनात म्हणून दुरसोवच्या बदलाक तांचो सगळ्यांचो तेर्स हांवेंच करियत तांचे खातीर हांवेंच मागयेत आनी म्हजो आनी तांचो मदलो संबंद हांवें बरो करूंक प्रयत्न करचे शिवाय आमी एक समजून काण घेवचें म्हळ्यार तांकां आमी बदलोवंक जायना तांकां आतां परिगत तशी आसा पूण आमी ताका एजेस्ट जावन वयचें हांवें पळयलां मस्त कडेन मलगडी तांकां जाय जाल्यार बरें एजेस्ट जावन येतात तांकां भुरग्यांक सांगता खेळटात भुरग्यांक एजेस्ट जावन येतात आतां हांवें पळयलां कितले आतां वॉट्सॅपार कितलीं जाण वॉट्सॅपार ग्रुपार मलगडी आसात आतां वॉट्सॅपार चॅट करतात संदेश धाडटात आसा म्हळ्यार
त्याच्या सांगात जीवन येतात तशें प्रयत्न करचे बरें आनी मागण्याचो एक तो सांगात भोव गरजेचो आनी कोणाक साध्य जाता आनी इगर्ज लागीं आसा जाल्यार सदांच सकाळीं उठोन चलोन मिसा इगर्जेक वचोन जाल्यार मिसाक वचोन ते न्हू इगर्जे जावन फाटीं आयलें जाल्यार वॉकिंगय जाता आनी मागणेय जाता कोणाक साध्य आसा फुरसत आसा आनी जाता जाल्यार तांणी तशें करचें बरें म्हळ्यार म्हाका फक्त देवा लागीं आमचो संबंद सोडोन आयिल्ले तितलो आमचे मतीची बगडां बरी जातात हे म्हालगड्यांनी प्रत्येक तरान उडास दवरचें हांव आतां धाकट्यार जावन सांगता हांव पाद्राव न्ही पूण धाकट्यार जावन सांगता जाल्यार देवाचे मागण्याचो तो स्पिरीट कितें आसा मागण्याची कित्याक हें भलायकेक भोव बरें हें समजून काडून सगळ्यांनी आनी येद्दोळ करूंक ना जाल्यार नव्यान ते कोंताण फाल्यां जावन तेच करून सुरू करचें आतांच पुराक जावन समचें जाल्यार आतां सवलत्यो मस्त चडल्यात आतां हर एक घरांनी टीव्ही आसा आतां दनपरा उपरांत 3 वरार देवाच्या काकुळतीचो तेर्स येताच सांजेचें मागणें आसाच त्या 3 चॅनलांक घालून मालगाड्यांनी तांतू पात घेतल्यार म्हाका दिसता आमची आत्मीक डॉक्टरान सांगल्या प्रमाणे मतीक समाधान देव म्हाका राखता म्हजो आनी देवाचो संबंद बरो आसा हें चिंताप आमच्या मतींत येता आनी देव म्हाका सोडून घालचो ना हें चिंताप आमच्या मतींत येताना भितरल्यान आमकां एक तराचें धैर्य येता बळ मेळटा देखून आनी एक हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार दनपारा उपरांत प्रायवंतांनी न्हिदचें बोवड चूक कित्याक रातीक न्हीद पडना प्राय जाली म्हणटच न्हीद पडोवंक केल्लें न्हीद उणी जावन येता आनी ते दनपारां जेवल्या उपरांत न्हीद काडल्यार रातीक न्हीद येना देखून म्हजो अनुभवूय तोच आनी हांवें सांगचें तेंच दनपारां जेवल्या उपरांत न्हीद काडिनाकात कोंत काडून तेर्स करा टीव्ही चॅनलाचेर दैवीक काकुळतीचो तेर्स तांतूं भाग घेया आनी दुसरे मिसां आनी आसतात तांतूं भाग घेया त्या दाळा वय आराधन आनी आसतात ते डिवायन वर्ड तांतूं देवाचो उंत आसचें त्या चॅनल एडवर्टिजमेंटान कांय ना देखून हें आमी जर तर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता आमची मोतीची भलायकी आनी आत्मीक ग्रेस्तकाय खंडिती वाडयत अशें जाल्यार तुमी कितें म्हणटात म्हाका भलायकी ग्रेस्तकाय मागणें एवढं तुमी सांगलें मागीर देव आसा म्हण कितें म्हणटात हांवें म्हणचें तेंच म्हाका सगळ्यांक काम करचें पळयता आसतना हांव बसून खाता म्हणलें मला बघता काम केलें आतां बसून खाता देखून मागीर चिंतचें म्हाका तुमचे इतल्याक उपगोण बघता ती काम करतात हांव बसून खाता म्हणलो एक मनोभाव मतींत येता त्या टायमाचेर कोणकान घेवन तेर्स करचो नाजाल्यार पेपर वाचची बायबल वाचचो आनी काकुळचो तेर्स आनी अशें करून मागीर टीव्ही पळोवची आनी टायमपास करचो मागीर नात्रां आसात नात्रां उठूंक इल्लें खेळचें भोवशा आमी सभा संगतींत आनी मानेक जोगत्या संगतीक पावल्या ते जावन आसा देव आसा मागणें आनी हे सगळे आत्मीक संगती आमी प्राय घेत आसतना आमकां मस्त कुमक करतात म्हणून असल्या संदर्भात मालगाड्याचो दिवस आचरण करता पापसेबण यांचा प्रामुख्याता दिल्या पापसेबान सांगला एजिंग इज अ गिफ्ट ते एक देणे म्हणून आनी पापसेब म्हणटा आमचो तांचो थाळो आमी आयकचे म्हणून आनी तो म्हणटा ते जावन आसात एका संततींतल्यान आनी एका संततीक एक आंकडो म्हणून पापसेब त्या दृश्टीन भोवशा पापसेबान मालगाड्याचो दिवस आचरण करचे म्हणून एक वर्तो उद्देश दवरून आचरण सुरू केलां ते जुलयाच्या 4थ्या हप्त्यांनी आसा ह्या संदर्भी म्हणे डॉक्टर एडवर्ड तुम्ही खोल संदेश दिवंक आसतात आमच्या मालगाड्यांनी प्रत्येक जावन आपणाचे भलायकेचे समस्या कितें म्हूण समजून काडून घेवन आनी आपली भलायकी बऱ्या तरान सांबाळचें गरजेचें आनी मतीचें समाधान समचे खातीर हांवें वडोळ सांगिल्लें बरेच देवा लागीं एक बरो संबंद दवरून काडून घेवन म्हळ्यार मागणें आनी प्रकरण आपणाचे मुखले दीस चड नात गेल्ले दीस चड जाले आनी हें आसा म्हणजे तें समजून काडून घेवन मुखले दीस बऱ्यान जियोंक प्रयत्न करचें मुखले दीस बऱ्यान जियोंक प्रयत्न करचें आनी कुटुंबांत प्रत्येक जावन संबंद बरो करूंक आमीच प्रयत्न करचे दुसऱ्यांक दूध सोवचें उणें करचें दुसऱ्या विशयांत खबरो करचें उणें करून आमी जर आमीच सुदरलें जाल्यार आमीच बरें जालें जाल्यार सकट संवसार बरो जाता हें आमी समजून काडून घेवचें हें म्हाका दिसता तें गरजेचें अल्बर्ट मेस्त्री तुमी कितें म्हणटा हांवें म्हणचें उतर प्राय देवाचें एक देणें तें आमी जोड काडून घेवचें म्हणलें हांव फात्याना हें शर्त नासतना देवान आमकां उदारपणान एक दिवचें देणें आनी हें आमी स्विकार करीचे आनी देवान आमकां दिलां म्हूण सांगून आमी आमचो वेळ आनी पाड करचो न्ही
आमची दत्तान सांगल्या प्रमाणे भलायकी सांबाळीचे, शिस्तेन रेग्रेन आमी जियेचे आनी घरांत आसलेल्या ल्हानांक एक आमी मार्गदर्शक जावन आमी जियेचे. आमच्या थंय आसली मोलां पयलें आमच्या तावन ती उर्जीत जावन ल्हानांक ती पाशार जायची आनी त्या दाळा ल्हानांकी आमचे वयर मोग आनी अभिमान चडटा. इतलें समजें. चल्ला तुम्ही कितें म्हणटा, कितें संदेश हो. दिवंक आशिल्लो? जे चडतीक जिवन जालें आनीक आसचें उणें पयलं डॉक्टर आनीक पयलं ह्या जिवनांतलें कितें गरजो करच्यो आसल्यो आमची जबाबदारी केल्या केल्या. आनी मुखल्या जिवनाक तयाराय करची तयारी म्हणून. करची. वय मुखल्या तयारी करची. आमची जबाबदारी आमी पडल्या मुखल्या आमच्या जिवनात वय. तयारी करची. मोगाच्या न्हयदळ पर्यंत आमी मलगड्यांचे जिवीत, उत्तरप्रायी आमचे समस्ये कशे आमी उत्तरप्रायेर आमच्या आबव आनी व्हडली मांयक गौरव दिचे, मान दिचे, कशें आमीच उत्तरप्राय पावतना आमी कशें जियेचें म्हणून बरो संवाद हांगासर सरला. मस्त संगती तुमकां आज आमच्या सक्कड सेऱ्यांनी सांगल्यात. पयल्या सुवातेर हांगासरच्या मनेस डॉक्टर एडवर्ड नजरेत तुमकां देव बरें करूं. हांगासर येवन तुमची भोगणां आनी थोडे सभा संगती आमचे लागीं वांटून घेतल्यात. तशेंच आलोन मेस आमचे लागीं आसा. तुमी आमकां मस्त संगती सांगल्यात. तुमकां देव बरें करूं. आनी स्टेला बाय तुमकांय मस्त देव बरें करूं. मोगाशेनो येदोळ पर्यंत आमी आमच्या कुटुंबांतच्या मलगड्यांक कसो मान गौरव दिवचे आनी आमच्या कुटुंबांत आमी मलगडी जाताना आमी कशें तें पावते परी जियेचें म्हणून आमी सभा संगती आयकल्यो. पापसे बसय संदेश वचचो आसा. पापसाबान सांगलें आसा उत्तरप्राय एक देणें आनी मलगड्यांच्या ताळ्याक आमी कान दिवचे आनी आमचे कुटुंबांत आसची आब आनी व्हडली मांय जावन आसात आमच्या पिळगेचे ह्या संततेचो एक आंकडो सुकलो जाल्यार मस्त कस जाता म्हणून पावसाबान सांगून भोवशा ह्याच उद्देशान जावंक पुरो वो मलगड्यांचो दिवस आचरण करचें पापसेबान आमच्या सगळे नेमतीन घाला आनी आमी आचरण करता. ह्या संदर्भी मोगाशेनो हांगासर कितें संदेश मेळ्ळा तो मलगड्यांनी तुमचो तो संदेश सारक्या रितीन घेवचो आनी तुमी प्रायेक पावतना कितें संगती हांगासर सांगल्यात त्यो पाळूंक प्रयत्न करचें. आनी हांगासरच्या सर युवजण आनी कुटुंबांतले इतर आसात, भुरगीं आसात, सक्कडे आसात, आमी एक संगती मोतीन दवरची. पिकी कोली झडतना तरणी कोली आसताली खंय. एक दीस आमकांय जावं पुरो युवजनांक की भुरग्यांकी एक दीस आमी प्रायस जातले हांव आमीय म्हातारे जातले हांव आनी तशेंच कितें माथ्याक वतलां तें पांयाक देंवतात. त्या देखून कितें आमी बरें केलां तें आमकां बरें मेळटा. जर आमच्या मलगड्यांक आमच्या आबा आनी व्हडली मांयक आमी बरें करून पळयना जाल्यार आमचीं भुरगीं आमकां तें पळोवन आमकां बरें करून पळयनात. देखून आमच्या कुटुंबाच्या आबाक व्हडली मांयक मलगड्यांक मान दिवया. आमी बरे मलगडे जावया आनी आमी आमचो भावार्थ तो मुंदरून व्हरया. आनी निमाणें देव जावन आसा आमचो रस्त्यार आमकां सांबाळता पोसता त्या देवाचेर आमी भावार्थ दवरया. त्या देवा लागीं आमी मागया. आमच्या मलगड्यां खातीर आमी मागया. तांकां मान दिवया. अशें आमचे सगळे मलगड्यांचें जिवीत आमचें जिवीत अर्थाभरीत करया. तवळ आमचें क्रिस्ती जिवीत अर्थाभरीत जातलें. तवळ पापसभेच्या संदेशाकी एक अर्थ मेळटलो आनी आमी पापसभेन सांगलें पडलें बरें जातलें. तुमकां सर्वांकी देव बरें. मोगाचेनो कुटुंब आयोग आणि सामाजिक संपर्क आयोग या दोन्ही आयोगा तर्फान तुमकां म्हजे प्रणाम. जुलयाच्या 25 तारखेर आयतारा पयले फावटी जागतीक आज्यांचो आजयांचो आनी मलगड्यांचो दीस आमी आचरण करता आनी हो दीस आचरण करूंक पापा फ्रांसिसान आमकां हर एकल्याक आपोवणें दिलां. हो वर्तो दीस आचरण करच्या ह्या संदर्भी सर्व आज्या आजयांक मलगड्यांक अभिनंदन पाठयता, उल्हास पाठयता आनी देव तुमकां कुडी आत्म्याची बरी भलायकी, समाधान, संतोष सगळें बरेंपण दिवं दी म्हणून हांव आशेतां. हो आज्या आजयांचो मलगड्यांचो दीस ह्या वर्सा ह्या कोरोना पिडे वरवीं आमकां फिरगजांनी आचरण करूंक खंडीत कश्टांचें जालां आनी ह्या संदर्भी पापा फ्रांसिसान आज्या आजयांक मलगड्यांक कुटुंबांतल्या सान्यांक आनी प्रत्येक जण युवा जनांक एक संदेश पाठयला आनी ह्या दिसाचो संदेश
पापा फ्रांसिसान दिल्लो हांव तुमचे मुखार मोटव्यान दवरूंक आशेतां. पापा फ्रांसीस आपलो संदेश दिवन म्हणटा, मोगाच्या आज्यानो आनी आजयांनो, मोगाच्या मलगड्या इश्टानो. मते वासोवांजेल अध्याय 20 आनी 8 वाक्य 20 आमी वाचल्या प्रमाणे, हांव सदांच तुमचे सवें आसतलो. सोम्यान सर्गाक सोडून वेचे आदी सिसांक दिल्ली भासोवनी ई. मोगाच्या आज्यानो आनी आजयांनो, मोगाच्या मलगड्यानो, इंच उतरां आज परत सोमी तुमकां सांगता, हांव तुमचे सवें सदांच आसतलो. इंच उतार हांव रोमाचो बिस्प जावन आनी तुमचे बरी एक मलगडो व्यक्ती जावन ह्या पयल्या जागतीक मलगड्यांच्या दिसा तुमकां एक संदेश दावन दिवंक कशी व्हरता. सगळी पवित्र सभा तुमकां लागीं आसा आनी तुमची जतन करून आसा. तुमचो मोग करता आनी तुमकां केदींच एकसुरी सांडून वरिना म्हणटा. दुसऱ्यान पापा साहेब म्हणटा, हो म्हजो संदेश तुमकां ह्या संदिग्ध परिस्थितीर, कित्याक कोरोना पिडे वरवीं सगळो संवसार कोसटून आसा आनी ह्या संदिग्ध परिस्थिती वेळार हो संदेश तुमकां लाभला हें हांव जाणा म्हणटा. पूण पापा म्हणटा, जेजू तुमचे कश्ट, तुमचे समस्ये जाणा आनी तो तुमकां एकसुरपणान सोडिना आनी तो जेजू तुमकां लागीं आसा म्हणटा. जेजूचो आजो सान जोकीम आनी आजी सा अन्ना तांचे फेस्त आमी परवां 20 आनी 6 तारखेर आचरण करता. आनी पापा सान जोकीमाक उल्लेख करन तो म्हणटा, सा जोकीमाक भुरगीं नात म्हणल्या खातीर सगळ्यांनी पयस केलां म्हणली भोगणां तो आटयतलो. ताचें जिवीत अन्ना परी उपकाराक पडना तसलें म्हणलें ताणें चिंतल्लें. आनी त्या घडये देवान ताच्या दुताक धाडलो आनी म्हळें, जोकीम जोकीम, देवान तुजें मागणें आयकलां. पापसाहेब हांगासर आज्या आजयांक मालगड्यांक येंस म्हणटा, हांव सुमयेची उतरां तो म्हणटा आनी म्हणटा, हांव सदांच तुमचे सवें आसा आनी देव तुमकां आज ताच्या दुतांक धाडटा तुमचे लागीं. आनी पापसाहेब मुंदरसन म्हणटा, आज देवाचे दूत जावंक पुरो तुमच्या नातरांच्या रुपार, कुटुंबादारांच्या रुपार, मोगाच्या मनशांच्या रुपार, कश्टावेळी भेट दिवच्या त्या व्यक्तींच्या रुपार तांच्या मुखामळाद्वारे आज तुमकां भेटतात आनी तांची भेट ती मोलादीक म्हणलें हांगासर पापा साहेब सांगता. दुसऱ्यान आज देवाचे दूत देवाच्या उतरा रुपार आमकां भेटतात म्हणटा पापा साहेब. आनी पापा साहेब मुंदरसन म्हणटा, तें उतार सदांच तुमच्या हातांनी आसा. तरीकून हर एका दिसा त्या पवित्र पुस्तकाचें देवाच्या उतराचें एक पान तरी वाचूंक प्रयत्न करा. किर्तनांनी मागा, प्रवाद्याची पुस्तकां वाचा. देवाच्या विश्वासपणा वरवीं तुमकां बुजावण मेळटली म्हणटा. आनी प्रत्येक जावन देवाची खुशी ह्या प्रायेच्या वेळार कितेंगी म्हणलें हें देवाचें उतार दिता आनी तातूंत हें देवाचें उतार तुमकां मोगाचें, तुमकां लागीं जायचें म्हणटा. आनी तिसऱ्यान पापसाहेब म्हणटा, मातेवाच्या सुवार्तेंत अध्याय 20 आनी 8 वाक्य 19 आनी 20 आमी वाचल्या वरवीं जेजू आपल्या शिसांक सांगता, देखून वसा आनी सोमेस्त परजांचे शिस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पविस्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळोवंक तांकां शिकया. आज ही उतरां पापसाहेब म्हणटा तुमकां आज्या आजयांक मालगड्यांक लागू जातात. तुमकां लाभल्लें आपोवणें, तुमची बाबार्थाची पाळां सांबाळूंक, मुखल्या जाणांगाक ती पाशार करूंक आनी ल्हानांची जतन करूंक म्हूण समजोवंक ही उतरां आदार दितात म्हणटा. तरीकून तुमी चिंता, ही उतरां तुमी आटया आनी तुमचें आपोवणें कितें तें समजोवंक प्रयत्न करा. आनी तुमचें आपोवणें तेंच पापा म्हणटा, तुमची बाबार्थाची पाळां सांबाळची, मुखल्या जनांगाक बाबार्थ पाशार करचो आनी ल्हानांची जतन घेवची. हें केदींच विसरनाकात म्हणटा. तर तुमी आज्या आजयांनो, मालगड्यांनो, म्हाका प्राय जाली, म्हाका काम करूंक तांकां ना,
तरणाटो आसतना हांवें तें केलां, आतां ह्या प्रायेक पावलां, आतां हांवें कशें हें म्हजें मिसांव करचें, आतां कशी ही सुवार्थ हांवें परगट करची, ह्या विशयांत तुमकां सवालां आसोंक पुरो, तुमकां बोगणां आसोंक पुरो पापसाहेब म्हणटा. हें खंयचेंय आमकां फाराक आडिना, हें खंयचेंय आमच्या मतीक येवं नजो म्हणटा. कित्याक सुवार्थ परगट करूंक आनी तुज्या नात्रांक संप्रदाय पाशार करूंक निवृत्तेची प्राय म्हणली ना. तुवें फकत भायर सराचें आनी कितें तरी नवें करीचें म्हणटा पापसाहेब. तर हें आपोवन कशें करचें, ह्या परिस्थितींत एकसुरपण बगतना हांवें कशें हें मिसांव करचें. आनी त्या देखून पापसाहेब उल्लेख करता जुवांवच्या वांजेलांत अध्याय 3 वाक्य 4 निकोदेमाची उतरां. निकोदेमान कितें म्हळें, मनशान म्हातारो जातास परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कितें. आनी थंयसर जेजून दिल्ली जबाब, पवित्र आत्मेच्या वावराक आमचें काळीज आमी उक्तें दवरतना हें साध्य म्हणटा तो. त्या देखून मलगड्यांनी पवित्र आत्मेच्या सक्तेक आपणाची काळजां उक्तीं केल्यार हें सगळें मिसांव करूंक साध्य आसा म्हणटा पापसाहेब. चवथ्यान पापसाहेब मुंदरचून ताच्या संदेशान म्हणटा, फाल्यांचो संवसार सामाजीक इश्टागतीन आनी भाव बांदपणांत बांदून हाडूंक तुमची गरज आसा म्हणटा. ह्या कोरोना पिडे उपरांत, ही परिस्थिती बदलल्या उपरांत तुमी तुमच्या कुटुंबांत आसलेल्या, जियोंक आसलेल्या तुमची नात्रां तुमच्या सांगाता आसतलीं. आनी तवळ ही गयल्ली समाज नवीकरण तिका पाठिंबो दिवच्या वावरांत आमी सर्वांनी क्रियाल रितीन वांटो घेवचें. अशें नव्यान रचल्ल्या सामाजीक बांदपाक 3 प्रमुख खांबे आसात आनी ते उबारूंक हेरां प्रास तुमी चड आदार वा कुमोक दिवयेत म्हणटा पापसाहेब. आनी हे 3 खांबे पापसाहेबान उल्लेख केल्ले जावन आसात. एक सोपान, दुसरें उडास आनी तिसरें मागणें. पयलें सोपान. पापसाहेब म्हणटा, तुमी सोपणेवचे मुखारीचे. तुमची नितीची, शांतीची आनी भाव बांदवपणाची स्वप्नां तुमच्या तरणाट्यांनी नवो दिसतावो आपणावंक तांकां कुमो करतलें. त्या देखून स्वप्न रावा, स्वप्नां मंद आसुया म्हणटा. दुसरें, स्वप्नां उडासा संगी विणलेलीं आसात. उडास जिवे दवरची हर एक मलगड्यांचे खरें मिसांव म्हणटा. उडास जिवे दवरचे आनी ते हेरां सवें वांटून घेवचें. जे कितें अणभव आसा तो उडास दवरचो आनी मुखल्या पिळगेक तो वांटून घेवचो, वांटून दिवचो. प्रत्येक जावन तुमच्या नात्रांक म्हणलें पापसाहेब हांगासर उल्लेख करता. आनी तिसरें पापसाहेबान सांगिल्लें मागणें. ह्या घडये पापा फ्रांसीस तांचे पयलें आसल्या पापसाहेब पापा बेनेडिक्ट 16 उल्लेख करता आनी पापा बेनेडिक्ट 16 उतरां तो सांगता आनी म्हणटा, मालगड्यांचे मागणें संवसाराक शाबीतायेन राखता. तें हेर साबारांच्या बळवंत वावरा प्रास चड परिणामीकारी रितीन संवसाराक कुमो करता म्हणटा. त्या देखून कश्टांच्या परिस्थिती वेळार मागणें गरजेचें आनी त्या मागण्याक मोल आसा मोगाच्यानो. तर मोगाच्या आज्या आजयांनो, मोगाच्या मलगड्यांनो, पापसाहेबान ताचो संदेश आखेर करच्या त्या वेळार पापसाहेब एका भाग्यवंत मनशाक, तो जावन आसा भाग्यवंत चार्ल्स दे फकावल्डो, बेगीनच तो सांतीपणाचो कुरो ताका लाभचार आसा. अल्जेरियांत मोटवाशी जावन जियेलो आनी थंयसर सर्वांचो भाव जावच्या ताच्या अत्रेकाक साक्ष जावन जियेलो. आपणाच्या एकसुरपण म्हणल्यार मारुबयीच्या अणभवांत जियेत आसतना सगळ्या संवसारांतल्या दुबळ्यां खातीर मागोवंक आनी खऱ्यान एक सार्वत्रीक भाव आनी भयण जावन जियोंक साध्य म्हूण ताच्या जिविता मारिपात ताणें आमकां शिकयलां म्हणटा. तर ह्या सांताची देख घेवन दुबळ्यांच्या कश्टाक नाजूकायेन स्पंदन करच्याक आनी तांच्या गरजां खातीर मागच्याक सोमी आमची काळजां उगडून दी म्हणून पापा साहेब आमा सोमेस्तां खातीर हांगासर मागता. आनी आखेर करतना परत पापा फ्रांसीस तींच सुरवेलीं उतरां तो म्हणटा, हांव सदांच तुमचे सवें आसतलो. ही सोमयाची उतरां, बुजवणेची उतरां. तुमी अणभव करा, हेरांक तुमी ती उतरां दिया आनी प्रत्येक जावन इवाजानांक सांगूंक शिकया म्हणलें तो उल्लेख करता आनी सांगता. तर मोगाच्या आज्या आजयांनो, मोगाच्या मलगड्या भाव भयणीनो, पापा फ्रांसिसान
ह्या पयल्या जागतीक आज्या आजयांचो मलगड्याच्या दिसांक दिल्लो हो संदेश, मोठो संदेश हांवें तुमचे मुखार दवरलो. आमचो करून घेवया आनी त्या मारी पात आमचें जिवीत संतोष भरीत करया. आमचे सांगाता सोमी आसा म्हणली ते बगना सदांच दवरया आनी आमकां कितें तें मिसांव आसा तें आमच्या कुटुंबांत आमी जारी करूं आनी प्रत्येक जावन आमच्या नातरांक मुखल्या पिळगेक जें कितें आमकां मेळ्ळां तें सोपान उडास दवरून सोपणेवन तो उडास सदां मोतीन दवरून आमी हेरांक दिवया, मागण्याचे मनशां जावया आनी त्या मारी पात आमचें क्रिस्ती जिवीत सुपळ करया, नंदन करया. हो संदेश म्हाका आयकल्ल्याक तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं.